आयच्या दिसा मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आमच्या नव्या वर्साची सुरवात करूंक आमी हांगासर आसां जाल्यार एका श्रेष्ठ व्यक्तीच्या नांवान ही वर्स सुरू करूंक आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. ते नांव जावन आसा मोरी. कित्याक आमी हे नवे वर्स, आमी कॅथोलीक हे नवे वर्स मरियेच्या नांवान सुरू करता. कित्याक तितली श्रेष्ठ गे ती. तिच्या गी वर्ते सांत आमच्या पवित्र सभेंत आसात न्ही. कितली महान कार्यां केल्ले जायते सांत आमकां कळीत आसा आनी त्या सांतां पैकी मरी वर्ते गे. तितलो महान, तितलो श्रेष्ठ गी ती. कॅथोलीक पवित्र सभेंत आनी इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा आमच्या मदें मरियेची इमाज आमी पळयल्या. आमी कॅथोलीक मरियेची इमाज कशी सडावत पळयता म्हळ्यार मोरी एक चली सोबीत, बारीक सोबीत पळोवंक आनी तिच्या हातांत एक वळख दिसू. पूण इस्टर्न ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा तांचे थंय असली इमाजी आसात, पूण प्रत्येक जावन आनी एक इमाज, एक विशेष इमाज ती आमच्या कॅथोलीक धर्म सभेन ना. ती इमाज कशी आसा म्हळ्यार बाळंत जाल्या उपरांत एक स्त्री कशी दिसता, तिची कूड बदलत न्ही, इल्लीशी मोठी जावंक पुरो, तोंडांत आंगांत इल्लीशी बदलावण दिसता. अशें इल्लीशी मोठी मोरी तांच्या त्या इमाजींत आसा आनी तिचे सांगात एक बाळक जेजू आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही इमाज आमकां एक सत सांगता की एका स्त्रीयेक आंकवारपणांत न्हू आवयपणाक उतरोवचें म्हळ्यार एक नवें वर्स. एका स्त्रीयेक एका भुरग्याक जल्म दिवन नवें जिवीत ती सुरू करता. कित्याक ती एका भुरग्याक जल्म दितना तिका मरता म्हणयत, मरणाच्या घडयेक ती पावता म्हणयत. आनी अशें एक आंकवारपणांत आवयपणाक एक स्त्री उतराता जाल्यार ती नव्या जिविताक, नव्या संवसाराक ती उतराता आनी नवो संवसार तिच्या खातीर ती रचता. त्या बाळा थंय तिचो नवो संवसार आसा आनी त्या संवसाराचें मूळ जावन आसा ती स्त्री. आनी आयच्या दिसा असल्या एका स्त्रियेच्या नांवान आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आनी आमचें नवें वर्स तिच्या नांवान सुरू करता. आनी खंडी जावन आमी जाणाव जें कितें आमी बरी सुरवात करता जाल्यार आमचें अर्दें काम जाल्लें बरेस. कित्याक मोरी एक श्रेष्ठ म्हणून कॅथोलीक पवित्र सभा तिका मान करता. 5 कारणां हांव तुमचे मुखार दवरता कित्याक मोरी श्रेष्ठ. पयल्यान आज कॅथोलीक पवित्र सभा आनी आमी सगळीं हांगासर आसा ती मोरयेक वर्त मान दिता जाल्यार कारण इतलेंच देवान तिका मान दिला. देवान दुताक धाडन तिच्या लागीं म्हणली उतरां अशीं आसात, नामान कुरपेन बरलेले, सोमी तुजे सांगाता आसा. असली उतरां कोणाकी म्हणूंक ना देवान. ही उतरां मोरयेक म्हळ्यार देवान तिका असलो एक मान दिला, देखून आमी ह्या मोरयेक, आमच्या मायेक असलो श्रेष्ठ मान दिता. दुसऱ्यान आमी सदांच आमच्या तेरसा वेळार लदीन म्हणटा आनी ह्या लदिनेंत त्रिएक देवा उपरांत येवचो उलो कोण आसो भाग्यवंती देवाचे माय म्हळ्यार त्रिएक देवा उपरांत आमी दिवचो स्थान जावन आसा, आमी दिवचें स्थान जावन आसा मोरयेक. तशेंच सर्व देवदूतां प्रास, आंजा प्रास ती वयर आसा, तिका उलो मारले उपरांत आमी बाकीच्या सांता भक्तांक आनी देवदूत आमच्या सांतांक आनी आंजांक उलो मारता. म्हळ्यार देवतावन उपरांत दिवचें स्थान मोरयेक आनी सर्व आंजा बडव्यांत प्रास सडीत मान दिवचो आमी मोरयेक. आनी तिसरें कारण आसा, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोरयेन आपल्या पुताक जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू म्हूण नांव दिलें आनी सांत पावल फिलिपेकारांक बरोवन सांगता ह्या नांवाक सर्गी आनी संवसारी सगळां दिवी मोडटली. जेजू म्हणल्या नांवाक सगळ्या संवसारार, सर्गार आनी संवसारार ह्या एका नांवाक मान दितली, दिंबेर पडटली. तर असलें नांव आसल्या पुताची आवय जावन आसच्या मोरयेक कसलो मान आमी दिवंक जाय. ह्याच कारणां पासून ती श्रेष्ठ जावन आसा. आनी निमाणें आमी
आनी एक कारण सांगेत ह्या संवसारांत मोरी एक श्रेष्ठ म्हण वळखली कोण एलिझाबेथ मोरी एक पळयतच तिणें म्हळें म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें भाग म्हाका कशें फावो जालें स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत येदोळ आयिल्ल्या स्त्रियां प्रास आनी फुडें येवच्या कितल्यागी स्त्रियां प्रास वर्ती आनी श्रेष्ठ जावन आसा मोरी आनी निमाणें कारण जावन आसा देवान ताचे मुखामळ मोरयेक दाखयलें देवाचे मुखामळ पळयलें कोणी नात परमेश्वरान पळयल्यार कोणाकच देवान ताचे मुखामळ दाखोवंक ना मोइजे गेल्लो देवा थावन 10 उपादेश घेवंक आनी त्या वेळार देवान ताका सांगलें तुजें मुखामळ दाप कित्याक म्हाका पळोवन कोणी वाचुल्लो ना देवाक पळोवन कोणी वाचुल्लो ना देखून तुजें मुखामळ दाप पूण हांगासर देव ताचे मुखामळ मोरयेक दाखयता आनी मोरी जियेता मोरी मरना मोरी जियेता आनी ह्या सर्व कारणां पासत आमी म्हणटा मोरी आमकां कथोलिकांक श्रेष्ठ जेजूची आवय ती आनी आमची आवय देखून तिका आमी देवाची आवय म्हणटा ती जेजू क्रिस्ताची आवय देवाची आवय पूण मोगाच्या भावनान भयणीनो मोरयेन तिका श्रेष्ठ म्हणलांगी केदारपणी खंय पण म्हणलांगी हांव श्रेष्ठ म्हणून म्हणलांगी खंय पण वाचतात की तुमी मोरयेन बिलकुल म्हणना मोरयेन म्हणलें की तें आपल्या स्तुती गितांत आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली हांव किरकोळ हांव एक चरण दासी हांव एक सेवकी म्हाका कित्याक असलें भाग मेळ्ळें म्हाका कित्याक देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आमी उडासां दवरूंक जाय देवाची बेसांवां ह्या संवसाराक येता जाल्यार ती कोण किरकोळ आसात ल्हान आसात तांच्या मुखांत येतात आयच्या पयले वाचून आमी आयकलें देवाचें बेसांव देवाचें 3 रितीचें बेसांव आरोणा मुखांत तें सगळ्या मनशा कुळाक दिल्लें तें आनी ही बेसांवां येवचीं कशीं कोणा थंय तीं येतात कोणा मुखांत येतात देवाक व्हडल्या व्हडल्या मनशांची गरज ना देवाक सोडीत बुदवत कोण आसात जाणटे कोण आसा तांची गरज ना देवाक गरज आसा ल्हानशा भुरग्याची आत्तां एक भुरगें हांगासर आयलें वयर तुमी सगळ्यां ताका पळोवंक लागले म्हजो शेतमांव गेलो जर एक ल्हान भुरगें सगळ्यांक आकर्शीत करता जाल्यार देव त्या ल्हान भुरग्या मुखांत आशिर्वादां दिवंक शकता ताका व्हडल्या मनशांची गरज ना व्हडल्या विशेश सत्तेची गरज ना ल्हान पुरो आनी मोरी जावन आसली ती तें ल्हान बाळ बापाच्या हातांत आनी त्या देखून ती म्हणटा हांव किरकोळ पूण आमी सगळे आज म्हणटा ती श्रेष्ठ कित्याक ते किरकोळ जावन आसल्या त्या मोरयेक देवान विंचलें आनी तिका सगळ्या मनशा कुळाक एक आशिर्वाद केलो मोगाच्या भावांनी भयणी पापा फ्रांसीस आदल्या वर्साच्या 9व्या वर्साच्या शर्मांत तो म्हणालो देवाचे वाटो आमकां स्पश्टताने कळीत केल्या कशें गी म्हळ्यार देवाक कितें किरकोळ आसा तें भोव लागीं कितें किरकोळ आसा तें पयलें विंचता आपल्या पुता मुखांतर ह्या संवसारांत नव्यो संगती नवी रचना ताणें करीचे म्हणून ताणें चिंतना ताणें जेरुसलेम टेंपलांत हांव सुरू करया म्हणून चिंतूंक ना पगार एका किरकोळ आवयच्या गर्भांत ताणें सुरू केलें जेरुसलेम टेंपल वर्ते नावार्थीक टेंपल सगळ्या इस्रायलाचो कुरो म्हण येत तसलें टेंपलांत हांव जेजू येवना बगार एका आवयच्या गर्भांत हांव ती नजरेंत हांव बेतलेमांत बेतलेम म्हळ्यार कोणाक कळीत नासलें नजरेत म्हळ्यार कोणाकी ताची खबर नासली जेरुसलेमांत हांव न्हय बेतलेमांत हांव कित्याक थंयसर कोणी वचना देव तसल्या जाग्यात हांव मोरयेक उबी करता आनी तसले एक स्त्री येता हांव जेजू आमच्या मुखार येता आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा देवाक हेंच जाय ताचे बेसांव दिजे जाल्यार हेंच जाय ताका किरकोळपण जाय ल्हानपण जाय ल्हान भुरगीं जाय बघाचें न्हू 9वें वर्स आमी सुरू करता आनी हें 9वें वर्स सुरू करतना आमकां जेजू आपयता म्हाका तुमकां बेसांव दिवंक जाय म्हजें बेसांव तुमच्या लागीं हांवें वांटून घेवंक जाय पूण हांवें ती बेसांव वांटून घेवचें जाल्यार तुमी कितें जावंक जाय
जेजू म्हणटा एका ल्हान भुरग्याक ताच्या शिसा मुखार दवरल्याने म्हळें ह्या ल्हाना भुरग्या बरी तुमी जाल्ले करीत सर्गीचें राज कितें म्हण तुमी पळोवचें नात. सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां समजोवचें ना. देव कोण म्हण तुमकां कळचें ना. देवाची वळख तुमकां मेळची ना. देखून जेजू आज एका ल्हान भुरग्याक आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा तुमी ह्या वर्सा ह्या ल्हान भुरग्या बरी जाय. हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. तुमी कांय व्हडलें कांय करचें म्हणना. ल्हान भुरग्या बरी जावचें. कितले कश्ट म्हणून मागीर कळटलें. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हो संदेश आमकां सारक्या रितीन आयच्या वांजेलांत तशेंच पयल्या पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळा. आमची सुरवात कशी जाली ह्या संवसारांत. आमी भुरगीं जावन जल्मल्या आनी त्या भुरगो जावच्या वा त्या जल्माच्या वेळा आदी कितें घडलां आमच्या जिवितांत आमकां कळीत ना. कोणी सांगूंक शकतात की आमी जल्मले उपरांत आमी हिस्ट्री आसा आमकां आमी कितें पुरा केलां व्हडलीं व्हडलीं कामां तीं पुरा आमी बरोवन दवरयत आनी मुखार सांगीत. पूण ताच्या पयलीं कितें आसलें कोणेंय सांगूंक जायना. आमी आवयच्या गर्भांत आसल्या आनी थंयसर देवान आमचें तें कितें कसलीं बेसांवां दिल्यांत तें ताका मात कळीत. आनी त्या देखून एका भुरग्याक हिस्ट्री आसा वा हिस्ट्री उडास उरना वा ताका पास्ट म्हणलें ना. तें भुरगें कितें घडलां आदी तें उडासान दवरिना. देखून आज 9व्या वर्साक आमी भितर सरतना 2 वजीं आमच्या माथ्यार आसले आमी देवोंक जाय. कसलीं वजीं? एक वजें जावन आसा आदल्या वर्सा हांवें केल्लें बरेंपण. हांवें कोणाक पुरा बरें केलां, कितलें पुरा बरें केलां तें वजें आमच्या माथ्यार आसा. तुमी विचारून पळय हें कशें वजें जाता. हांवें केल्लें बरेंपण कशें म्हजें वजें जाता. वजें जाता. आनी एक वजें आसा तें कसलें वजें? कोणें पुरा आदल्या वर्सा म्हाका दुखयलां तें आनी एक वजें. ही 2 वजीं आमी सगळीं वोवन आसा. सगळे वर्सां जाय जाल्यार वयता. पयल्यान हांवें केल्लें बरेंपण. हांवें कितले जाणां बरें केलां पूण म्हाका उपकारपण दाखोवं. आनी ही एक चिंतप सगळ्या वर्सां आमच्या मतींत आसता. हांवें इतलें बरें केलें, इतलें केलें कांय मेळोना म्हाका. तो मनीस अनउपकारी मनीस जाला. म्हज्या लागीं उलयना, म्हाका मानी दिना, म्हाका दवरस दिना. एक फावटी म्हज्या जिवितांत अशें घडलें. कोणेक म्हाका इल्ले पयशे दिले आनी त्याच दिसा कोण एकलो आयलो आस्पत्रेक वचोंक आसा, म्हाका कश्ट आसात आनी हांव सगळे ते पयशे दिले. ते पयशे दिल्या उपरांत हांव गांवांत गेलो आनी गांवांत जे गांवचे थंय गेल्या उपरांत ते एका फंक्शनाक गेल्लो आनी थंयसर तो मनीस मेळ्ळो. म्हाका पळोवंक येना. शिदा गेलो. सुमार फावटी मेळ्ळो. एक विश करूं ना, म्हजे कडेन उलोवना. भारी बेजार जालें. मागीर फाटीं येवन हांव चिंतलें हांवें कितें केलें. म्हजे पयशे न्ही, हांवें दिल्ले म्हजे न्ही, कोणेंय म्हाका दिल्ले हांवें दिल्ले. तर हांवें ताचे तावन कितें आशेवचें. म्हाका ताणें मान दिवंक जाय, नमस्कार करूंक जाय, तूं व्हडलो मनीस, तूं धनी म्हण ताणें पातयेवंक जाय. म्हळ्यार हें वजें हांव वयतां आनी असलें वजें आमी सबारो वयता. हांवें केलें इतलें बरेंपण केलें जाल्यार त्या मनशान म्हाका बरें करूंक ना वा बरें म्हणूंक ना वा बरें उलोवंक ना. आनी हें वजें 9व्या वर्साक येतना वोवचें नाका. गरज ना ताची. जें कितें तुवें केलां बरें तें करना जालां आनी ताची गरज ना. ती जाल्या, ती गरज संपल्या. तशेंच हेरांनी आमकां कितें वायट केलां तेंय वोवचें आसा. आदल्या वर्सा म्हाका इतले कश्ट दिले ताणें. म्हाका रावंक सोडूना, म्हाका तें करूंक सोडूना, म्हाका हें करूंक सोडूना. फायदो ना चिंतून. तें वजें परतून काण घेवन आनी एक वर्साक वयचें नाका. तेंय वजें देंवया आनी मुखार या. ही वजीं आमी व्होंवून वेता जाल्यार आमकां देवाचें आशिर्वाद कितें म्हणून समजोवंक साध्य जायना. देवाचें आशिर्वाद आमकां त्या घडये कितें म्हणून समजोवंक साध्यच ना. कित्याक जेजू म्हणटा सर्गीची जीं कितें बेसांवां आसात तीं बुद्धवंतां तावन जाणट्यां तावन लिपयल्यांत. जाणट्यांक आनी बुद्धवंतांक सर्गीच्या बेसांवाची खबरच ना. कित्याक म्हाकाच हांव कितेंय करूंक सांगता म्हणलें गर्व आसा, म्हज्या लागीं पयशे आसात, व्हडलो अहंकार आसा, फाल्यां कितेंय सोडून जाल्यार हांव सांबाळूंक शकता म्हणलें एक अहंकार हर एकल्याक आसता. असल्या बुद्धवंत तावन, असल्या जाणट्यां तावन, असल्या जाणट्यांक देवाची आशिर्वादां कितें वळखूंक साध्य ना.
ही जाणवाई ही बुद्धवंतकाय खंय तावन मेळ्ळी. ही जाणवाई आनी बुद्धवंतकाय आमच्या कातीच्या रंगावर ती आम्ही काही आडून येऊ ना. ताणें दिल्ली बुद्धवंतकाय ताणें दिल्ली, जाणवाई ताणें दिल्ली. आमचें कांय ना हांगासर. आमचें कांय ना म्हणून वळखान घेवचेंच बाळपण. म्हज्यान कांय जायना, तूं म्हजें थंय कर, तूं म्हाका आशिर्वाद दी, तूं म्हाका चलय म्हणचेंच एक बाळपण. आनी असलें बाळपण आमकां हर एकल्याक येवंक जाय. आनी नव्या वर्साक रिगतना असल्या तराची भुरगीं आमी जावंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां आपयता. पूण आमी म्हणूंक पुरो तशें आमी कोणाक पळोवन शिकचें? पाद्र्याबांक तांचें तें गर्व आसा, पाद्र्याबा तें हंकार आसा, पाद्र्याबा तें वडपण आसा. सिस्टरांक पळय आगे, सिस्टरा तें आसा वडपण, हंकार, गर्व सक्कड आसा. गुरकाराक पळय आगे, ताचे विशय तूं उलोवचो नाका. तर कोणाक पळोवन कोणाक एक देख जावन घेवचें? तुमच्या मदें भुरगीं आसा, ताचे वरती देख घालत जाय. आमी म्हणूंकूच जायना, नीब दिवंकूच जायना, साध्यच ना. आमच्या भारतांत आमी असले एक नीब दिवंक जायना भुरगींच ना कोणाक पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार स्टडीज सांगतात हर एक सेकंदाक भुरगीं जल्मातात. म्हळ्यार आमकां देख घेवंक भुरगीं कितलीं मेळटात. आनी त्या भुरग्यांक आमी शिकयत कशें एका आवयतय बापयतय आमी हुंदोवन रावचें. म्हज्या गरजेक हर एकाक हांवें ताका विसारून रावचें. तशेंच आनी एक देख आमकां आमच्या वाटे वाटेन मेळोंक पुरो मागतलीं आसा, भिकारी आसा. तांचे तो आमी शिकोवंक आसा. कितें शिकचें? हर एका दिसा जाल्यार येवन मागतात. आमकां लज दिसता न्ही गे, आमी कोणी मागूं वचना. बायबल सांगता मागचें सूख न्ही, सोरचें सूख. तशेंच रीण काण घेवचें, रीण दिवचें तें सूख. तें दिनाजो म्हणटा, तशें करचें न्ही म्हणटा जेजूस म्हणटा. पूण मागचें लज आसूं म्हणून. मुंड्यांच्या पुस्तकांत आमी वाचता 8 अध्याय, थंयसर अशें बरयलां, म्हज्या दारा लागीं पारो करता तो भागी, म्हज्या गेटी लागीं कोण येवन मागता, सदां न्ही येवन मागता, म्हाका इल्लें दी, म्हाका इल्लें दी. असलो एक भुरगो तुवें हांवें जावंक जाय, असलें एक भुरगें तुवें आनी हांवें जावंक जाय. हर एका दिसा जेजू लागीं वचें, देवा लागीं वचें आनी मागचें, म्हाका आज इल्लें दी. तें म्हणून पुरो काल दिल्लें खाली जालें, काल दिल्लें खाली जालां, आज दी. तुका लज दिसना सदांय म्हजें सांगात हुंदोवन रावंक तुका डिपेंड जावन रावंक तुका लज दिसना. म्हाका लज दिसना. कित्याक तूं म्हजो मोग करता म्हूण म्हाका कळीत आसा. मोग करतल्या मनशा लागीं हांवें कित्याक विचारूंक नजो? आनी तूं दिताय म्हूण कळीत आसतना हांवें कित्याक विचारूंक नजो? असलें भुरगीं जाय जे म्हणून जेजू सांगता. असलें एक भुरग्याक तांच्या मुखार दवरलें आनी म्हळें, जेजून म्हळें, असलें एक भुरग्या बरीं जायना जाल्यार तुमकां सर्गीचीं बेसांवां कितें म्हणून समजूंक जमचें ना. देव कितें म्हणून कळचें ना. आनी देव खंयच्या मापान तुमकां कितल्या मापान तो दितलो म्हणून तुमकां समजोवचें ना. देवान दिल्लें जेजून दिल्लीं दोनूच एक ल्हान भुरगें आनी एक हांव जेजू क्रिस्त. म्हाका पळय आनी शिका, हांव घालत्या आनी बळ्याक काळज आसूं. आनी मोरयेक आमी आज देख घेता आसतना मोरी भुरग्यां बरीं जालीं हें आमी उडासन दवरचें. मोरी भुरग्यां बरीं जालीं. जेजून मोरयेक श्रेश्ठ म्हणून खंय सांगना बगार जेजून म्हणलें आसा, कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटा ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. म्हळ्यार मोरयेनी त्या ल्हान भुरग्यां बरीं जायचें आसा. त्या ल्हान भुरग्यां बरीं जेजूची उतरां तिणें आयकूंक जाय आसलीं, पाळूंक जाय आसलीं. आनी असलीं भुरगीं जावच्याक आमकां हर एकल्याक आज आपुणे आसतना 2020 वर्स आमचे तावन चलता. पूण आकांत खंत चलता गे म्हणलें सवाल. भोवशा वयलो आकांत आनी कितें आसतलो. 2021 सुरू जातलें आनी हें वर्स हांव कंप्लीट करतलो गे म्हणलें सवाल. आनी एक संपूर्ण 2020 वर्स हांव जियेतलो गे वा थोड्या अर्ध्याच म्हयन्यांनी कितें जातलें कळीत ना. पूण एक आमकां खंडीत कळीत आसा, बायबलान बरोवन गेला माथेवाच्या वांजेला 11व्या अध्यायांत, सर्व संगती म्हज्या हातीन दिल्यात म्हज्या बापान. जेजू म्हणटा सर्व संगती, सर्व पदवी म्हज्या हातान दिल्या. तर कितेंय येवं कितेंय जावं दी, पूण देवाची पदवी, बापान पदवी जेजू क्रिस्ताच्या हातान दिल्या, देवसराच्या हातान न्हय.
म्हाका त्या देखून खंयचेय तो नासाचें म्हज्या जिवितांत हाडूंक तो आशेवचो ना. जरी कितेंय नास जावचें म्हज्या जिवितांत येत जाल्यार म्हज्या पक्षान तो रावतलो आनी झुजतलो, पूण देंवचार आमच्या पक्षाक रावचो ना. जेजू आमच्या पक्षाक रावतलो आनी झुजतलो, कित्याक सर्व अधिकार आनी पदवी ह्या संवसारांत आनी सर्गी ताका ती फावो जाल्या आनी तो म्हाका सांबाळतलो. ह्यो जावन आसा गूण एका ल्हान भुरग्याचो. म्हजो बापूय म्हाका सांबाळतलो, म्हजी आवय म्हाका सांबाळटली. आनी अशें एका ल्हान भुरग्या बरी जावच्याक नव्या वर्साक आमी फुडें सरया. नव्या वर्साक वता आसतना ल्हान भुरगीं जावचें कशें म्हणून शिकया. हर एका दिसा ल्हान भुरग्यां बरी जिवंक आमी शिकया आनी तो वेळो आमची खंत निवतली, वजी देंवतली, जिवीत हळू जातलें, संतोष उमाळतलो, शांती आमच्या काळजांत मेळटली. बापाच्या हातीन किरकोळ ल्हान जावंक हर प्रयत्न आमी करया. हें वर्स आमकां ल्हान भुरगीं जावंक शिकोवन दी आनी तांतलें सूख आमकां समेस्तांक मेळोवन दी.